साल का अमृतकाल ह्या कार्यक्रमाच्या अंडर आयच्यान आमचो प्रोग्राम अख्ख्या हिंदुस्थानभर स्टार्ट जाता। तातूंत भितर आयचो दीस पळय हा वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता आनी पार्टीन सगळ्यांक सांगिल्लें की सगळ्या आमदारांनी मिनिमम एक झाड लावचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक स्लोगन दिल्लो, एक पेड माँ के नाम, एनवायरमेंट वाचून दवरपाक सुदारपा खातीर। तातूंतल्यान आज आमी हांगाच्यान आमी 10 स्टार्ट करतात। प्रत्येक 2-2 दिसांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आहा, तुमकां कळयलें वतलें सगळ्यांक कार्यक्रमाची पेशा त्या प्रमाणे मागीर येवचे कार्यक्रमाक। हो कार्यक्रम जातकीर संसळ्यारी आज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर डेन्स फॉरेस्ट लावपाचें मडगांवांतल्यान लॉन्च करता। गोंयांत डेन्स फॉरेस्ट करपाचो प्लॅन आसा, ताची सुरवात ही मडगांवां संसळ्या वेल्यान जाता। 10 वरांचेर तो कार्यक्रम आहा। तुम्ही सगळ्यांनी थंय येवचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी तुमी आयले म्हणून देव बरें करूं। हांगा आमकां दिगंबर भाईन झाडां रोवपाच्या निमित्तान आपयली आनी आमच्या हातांनी झाडां रोवपाक लागली। आज वन महोत्सवाच्या निमित्तान हांगा खुबशीं झाडां रोयिल्ले कडेन आसा आनी हांगा आमी बरेंशें गार्डन करपाक पळयता। भाई आमकां परमिशन दिल्लें आसा आमच्या दिगंबर भाईन, सो सगळ्यांनी आमकां सहयोग दिवन हे बरें हांगा सपोर्ट करून बरें गार्डन मडगांवान एक बरें गार्डन जावचें अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।